खेणी मोर्जे उदरगतीच्या कामाक नेट चल्ला। बिरेस्तारा थळावे आमदार सोपटेन ह्या उदरगत कामाची पळोवणी केली। फाटल्या आमदाराची कामां आता मुखार व्हरपाक सध्याच्या आमदारान मांद्रे मतदारसंघात सुरवात केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका अध्यक्षान आतां अशें म्हणपाचें आहा की हो खेणीवेलो जो परिसर आहा सगळो गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन माजी आमदार त्याच प्रमाणे आमचे माजी मुख्यमंत्री आमचे महाजन ग्रामस्थ पंचायत मंडळ सगळे आमचे जे कोण सहकारी आहात तितल्याक घेवन आमी हे डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंटाचें करून घेतला आणि आता आमचो विद्यमान आमदार आहा तो त्याचो पाठपुरावो करून फुडें हें करता। त्या बद्दल हांव ताका धन्यवाद दिता। तेणें अशेंच फुडें पुढाकार घेवचो आणि जे कितें गोष्टी पेंडींग आहा ते पुढाकार घेवन मार्गी लावचे। म्हाका दिसता देवस्थानान मोठो त्याग केल्लो आहा आणि आमच्या पुर्वजांनी ही जी जागा दवरलेली तेचे खरे आज आमच्या ह्या भागाचे पयलींचे माजी मुख्यमंत्री सरकार आणि आतांचे सरकार आणि आतांचे आमदार हेका तेंच्यांनी खरें हें दिल्लें आसा, रूप दिल्लें आसा। खरें तेंच्यांनी ती सांबाळून दवरली। मोरजी श्री देवी मोरजाई संस्थान हें एक तशें श्रीमंत जमनीच्या बाबतींत श्रीमंत देवस्थान, पण आमच्या पुर्वजांनी आमच्या महाजनांनी ती जमीन सुरक्षीत दवरली म्हणून आज ही लोकांच्या उपयोगाक येता। खरो आज ह्या जमनीचा चीज जाला असा म्हाका म्हणपाचो आसा। पयले सुवातेर ही खीण परिसर जो आसा तो खीण परिसर आज जे ब्युटिफिकेशन काम चालू आहा ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाल्लें आसा आणि हाचे खातीर पयले सुवातेर आमची देवस्थान कमिटी जी आसा तेजो म्हजो मित्र अध्यक्ष बाब गोपाळ संतोष आहा, सेक्रेटरी, बाकी ते कमिटी मेंबर आहा। खरें म्हणजे आज जमीन दिवपाक ती मागीर देवस्थान कमिटी असो कम्युनिटी असो कोणी असो फाटी सरतात, पण तेंचे मोठेपण तांच्यांनी एक आपल्या सोखुशीन ही जागा दिली म्हणून हो प्रोजेक्ट आमचे आदले ह्या भागाचे आमदार गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बाब पार्सेकर सर हांच्यांनी पुढाकार घेवन तांच्यांनी तेन्ना ताका बरें सहकार्य करून प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो। आज आमदार जाल्ल्या उपरांत साहजिकच आसा गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। जी कामां आसात चालू तेजी पाठपुरावो करप, ती फुडें चालना दिवन कंप्लीट करून घेवप हे ज्या त्या भागातले जे आमदार असतात मंत्री असतात त्यांची जबाबदारी असतात। तीच जबाबदारी ओळखून कर्तव्य आणि जबाबदारी जाणून घेऊन आमदार या नात्यान हांवें ह्या प्रोजेक्टाचो पाठपुरावो केलो आणि आनीक हे जी सुंदरकाय ह्या जागेक येयल्ली आसा तितून एक भर पडची। हांवें मागला त्यांच्याशी माझी जबाबदारी कर्तव्य आहा खंय कितें जर अडकता जाल्यार आमचे ऑफिसर जे आसा तांच्यांनी सांगचें। मागीर आमचो मिनिस्टर कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर असो त्या डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन असो हांचे कडेन बसून उलोवन ह्यो गोश्टी करून घेवपाची जबाबदारी म्हाजेर आसा। आनी ह्या गोश्टी खातीर जशें कोऑपरेशन म्हाजे मित्र देवस्थानाचे अध्यक्ष सेक्रेटरीचे वांगडी त्याच बरोबर पंचायत बॉडीन आज पर्यंत दिल्लें आसा। हे जर कोऑपरेशन जर फुडें वचत म्हाका दिसता आमचे ऑफिसर जे आसात प्रामुख्यान पदान हांकां कसली अडचण येवची ना।